एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो टाइम झालो असा एक आज लेट झालो व्लॉग स्टार्ट करपा. बारीक सुंगटां हा पळय ते उजरयताले. तुमकां खबर आहा न्ही, बारीक सुंगटां उजरपाक किती टायम लागता. थोडेशें आसलेले फ्रिजीन तेन्ना हाडलेले न्ही आमी, आनी आमी ते क्लीन करून अशें दवरना फ्रिजीन, म्हणजे हय दवरता जाल्यार जाय तेन्ना थोडे थोडे काडून क्लीन करून मागीर करता आमी. सो म्हटल्यार आयज ते उरलेले, कित्याक काल काय करूं ना, काल अंगारकी संकश्टी न्ही, नॉनव्हेज खायना. सो काल हांवें व्लॉग केल्ले, पण सकाळच्यान हांवें काय व्लॉग करूं नासलेले. काल सांजचे आमी गेल्ली सालिगांव, मनसून मार्केट आसलेले काल, थंय गेल्ली आमी, थंय शूट करपाक गेल्ली. पण सकाळी न्ही हांवें हांगा कांयच शूट करूं ना. सकाळी आमची गडबड, मोदक बिदक करताले. ओके, काल अंगारकी न्ही, जे नॉर्मली जे संकश्टी येता पळय ते करना हांव म्हयन्यान. जे अंगारकी येता पळय ते हांव करता, पण अशेंच दंपारचे अशे उपास, म्हणजे कडक उपास बीन करना हांव. कितें साबुदाणा खिचडी बीन करून खाता, मागीर रातचे देवाक मोदक नैवेद्य दाखोवन मागीर जेता शीत, अशें म्हणजे कडक उपास बी करना हांव तेका लागून. सो काल हांवें सकाळच्यान काय ब्लॉग करूं नासलेलें. सांजचे आमी सालिगांव गेल्ली. ओके, तर मागीर सुंगटां आसलेले फ्रिजीन. सो म्हटलें आयज कितें करुया, त्या फाल्यां ब्रेस्तार, फाल्यां आमी खायना आनी खूब दीस दवरल्यार तें बरें जायना. सो बट आयज कितें दाखयता तुमकां रेसिपी. ते रितुकाचे ऑल टायम फेवरेट ते, केन्नाय आमी रेस्टॉरंटाक गेले तो तेच खाता. दाखय सांगता मागीर तुमकां कितें ते. सो तें कांय रेसिपी शेअर करता. सो ओके, तो ज्या सगळी घरची कामां जाल्ली आसा, मम्मी गेल्या न्हांवपाक, शीत दवरला. आयज बेश्टे सुंगटां ते अशें चड आसलेले, जस्ट मम्मीन सुंगटाचें हुमण केलां. मागीर हांव रातचे हांव हें करतलें, फ्रायड रायस करतलें. रितुकाचें ऑल टायम फेवरेट प्रॉन्स फ्रायड रायस खूब आवडटा. प्रॉन्स फ्रायड रायस, वेज फ्रायड रायस खूब आवडटा. सो आतां म्हटलें एक्चुली म्हाका आतां करून आसलेलें तें वेज फ्रायड रायस, प्रॉन्स फ्रायड रायस. टायम जालो हांगासरूच, आनी ताका खूब अशें ताती बिती नासलेले, ताका ताती बीन जाय न्ही. सो शिव हाडटा हांव पावलो. सो रातचें करता, कित्याक ते तेन्नाच केल्ले आनी गरम गरम खाल्ल्यानी बरें लागता. सो आतां आनी बेश्टें सुंगटाचें हुमण केलां. ओके, आनी काल आमी गेल्ली सालिगांव. एक मिनट, शीत जालें. सो काल आमी सालिगांव गेल्ली. तुमी पयलें आसतलें म्हाका ते म्हाजे सबस्क्रायबर ते म्हजे व्हिडियोज बी पळयता, निनोश्का म्हणून. तेणें काल न्ही रितुका कितें दिला, सो काल आमी तें खावंक ना. ओके, सो तितून एक आसलेलें, म्हणजे तुमकां केक दिला हांवें, तितून अंडा घालून केलें न्ही एक. सो काल आमी तें खावंक ना. सो आयज तुमकां दाखयता ओपन करून. पाप रितुका खातीर आमी येता म्हणून तेन्ना रितुका खातीर स्पेशल ते केक केला. सो काल आमी खावंक ना, आयज काडून दवरला. ब्रावनी ते म्हाका ते ब्रावनी बी खूब आवडटा. आनी ते कसले ब्रावनी, मैदा घालून करना, ते नाचण्याचे, सामके हेल्दी, हय का न्ही, ते नाचण्याचे करता. ओके, तो ताणें दिला, सो म्हणटा आयज ते तुमचे फुडें ओपन करया. आनी एक उरला सिटी जालें. आनी काल केल्ले मोदक, उकडीचे मोदक केल्ले. आनी हांवें काल फर्स्ट टायम उकडीचे मोदक केला. आमगेर न्ही उकडीचे मोदक चड करना, तेच नॉर्मल जे फ्राय करून, तेलान फ्राय करून. पण काल फर्स्ट टायम मम्मी म्हणटा करुया. ते न्ही उकडीचे मोदक न्ही, आनी ते मोदक हा पळय जे नॉर्मल आमी फ्राय करता तेलान, ते आमगेर न्ही केल्यार न्ही सगळे जाणां एक दोनूच खातात. रिती तर एकूच खाता, कित्याक ते मातशें हार्ड जाता मोदक, ताका लागून. सो काल हांवें उकडीचे मोदक केले पळय, सगळे जाणांनी 3-4 घेवन खाले, सगळ्यांक आवडले. तो मम्मी पप्पा आली आतां नेक्स्ट टायम फक्त आमी उकडीचे मोदक करया. उकडीचे मोदक रेसिपी जेन्ना चवथ लागीं येतले पळय तेन्ना तुमकां हांव शेअर करता. ओके, काल हांवें ते फर्स्ट टायम केला आनी सारकें बरें जाला. दाखयता तुमकां. ओके, पळय दाखयता, बरें जालां. आनी आयज न्ही हें केल्लें अप्पे, रितुकाचें ऑल टायम फेवरेट हें अप्पे, आनी चटणी केल्लेले. काल संकश्टी न्ही आमी अशें कांदे बिने खायना, फक्त रितुकाक आनी शिवनाथाक करून दिले आमी ते अप्पे. ते कांदे घातला, गाजर घातला, कोथंबीर घातला. ओके, अप्पे बरें जाता. सो आमी ब्रेकफास्ट अशें करनात. अंगारकी संकश्टी आसता पळय, कितें अशें च्या टोस्ट अशें कितें खाता, चपाती बी कितें अशें. सो काल आमी च्या आनी टोस्ट केल्ले, पण रितुकाक टिफिनाक जाय न्ही, सो काल अप्पे करून दिले. थोडेशें पीठ आसलेलें, हें पीठ न्ही घरा करूना, रेडीमेड मेळटा इडली बॅटर म्हणून, तें हाडलेलें हांवें. सो कालू तेणें हें व्हेलें अप्पे, आनी आयजूय तेच दिवपा आलो. सो आयज ताका तेच करून दिलें आनी आमी बी खाले. आनी तेज्या वांगडा चटणी केल्ले. अप्पे खूब आवडटा, सगळ्यांक खूब आवडटा. रितुकाक तरी ऑल टायम. आनी तो अप्पे चटणी वांगडा बी बुडोवन खायना, अशेंच खाता, ताका खूब आवडटा. सो आयज ताका हांवें अप्पे दिला, मोदक दिला, आनी ग्रेप्स हाडलेले, थोडेशे ग्रेप्स दिला. जालें ताजें, खूब आवडटा. दाखयता तुमकां मोदक बेस्ट. ओके, सो हेजी रेसिपी तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना शेअर करता, चवथीच्या पयलीं. ओके, जस्ट न्ही मम्मीन ताका आतां परत गरम केला, कित्याक ते गरम गरम खावंक न्ही खूब बरें. फर्स्ट टायम आयज ट्राय करता. आयज सुंगटाचें हुमण केला न्ही, तेज्या वांगडा आयज हें केला, फ्राय करतले होममेड बोंबील, मसाला बोंबील. अशें हांवें म्हणजे बोंबील खाला, चडशें आमगे बोंबील बी हाडना, तुमकां खबर आसा सगळें. सो हांवें हेज्या पयलीं खाला एकदां, आमच्या घरा सगळ्यांनी खाला बोंबील. तर
आणि तितले सगळ्यांक आवडना ते बोंबील बीन. सो ताका लागून आमी बोंबील बी हाडना. सो फ्राय मसाला बोंबील करून पळोवया म्हटलें, खाऊन पळोवया कशें कितें ते. खाल्या शिवाय कळना न्ही, खाऊन पळोवंक जाय. इफ ते आवडना मागीर नेक्स्ट टायम खावप ना. सो काल एक हाडलें हांवें हें. पळोवया आयज बरें तेलान ताका फ्राय कर मेळटलें, शॅलो फ्राय कर मेळटलें. सगळें आनी काय ताका ऍड करपाची गरज ना, सगळें आहा हितून मसाला बिसाला सगळें आसा, फक्त शॅलो फ्राय करपाचें. सो ते मागीर करता. ओके, हांव तुमकां दाखयता निनोशकान केक दिला न्ही, दाखयता तुमकां. सो निनोशकाक न्ही फर्स्ट टायम हांव सालिगांव मार्केटानूच मेळ्ळें. तेन्ना इतलें आमचें हें नासलेलें. सो मागीर सालिगांव हेरिटेज तितून थंयसर म्हाका मेळ्ळें तें, आनी थंयसर हांवें गिफ्ट दिल्लें. ओके, तेन्नाचें आमचें मातशें वळख जालें. मागीर इंस्टाग्रामार ते म्हाका मेवळें. सो तेंचें आमचें वळख जालें. आनी तेजो हजबंडूय खूब बरो आहा, रोहीत म्हणून नांव तेजें, एकदम बेस्ट. काल आमी गेली रिसिकाक तेणें सांबाळ्ळा. हांव व्हिडिओ काडटालें तोच ताका घेवन भोंवतालो, ताका बरो करतालो. म्हणजे पळय आमचें कितें जावं आयज तुमकां खबर आहा आमची फॅमिली आमकां सपोर्ट ना, कोण ना, पण आयज आमकां इतलें बरें यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळा. कितें जावं फक्त मागीर चेड्याक मागता बरें तुवें ब्लेसिंग जाय, इतलें आनी कांय मागना हांव. एकदम बरो आहा दाखयता तुमकां. आनी बरें तेणें अशें पॅकींग केलां पळयात. आनी हांगासर तेणें कितें बरयलां हें तुमकां दाखयता तुमकां. सो हांगासर दाखयता. ओके, डियर तृप्ती एंड फॅमिली, मे गॉड ऑलवेज शावर हीज ब्लेसिंग ऑन यू ऑल. Always my best wishes for you and your channel. Keep us in your prayer too. Lots of love, Rohit and Ninushka. Rohit and Ninushka, God bless you both. जे की तुमची विश हा पळय देवा पुराय करच्या हांव देवा कडेन मागता. ओके, सो आतां ओपन करया, इल्लेशें खावया. कित्याक आयज रितुकाक हांवें टिफिनाक दिवना हें, कित्याक मोदक आसलेले, मागीर हें आसलेलें अप्पे आनी थोडे ग्रेप्स. कित्याक चड घालून दिलें न्ही मागीर तो खायना मागीर तो. आनी मेन न्ही भुरग्यांच्या टिफिनाक न्ही मातशें कितें तरी अट्रॅक्शन आसूंक जाय, बरें दिसूंक जाय, जाल्यार ते भुरगे उमेदीन खातात. तेच एकूच घालून दिलें न्ही तर ते भुरगे खायना. सो हांव न्ही इल्ली 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 न्ही सगळें घालून दिता. कितें आसूं घरान कितें आसता, बिस्कीट, चिप्स, मागीर केक पीसीस, ते सगळें घालता. म्हणजे मेन कितें आहा तें करता, ब्रेकफास्ट तें घालताच हांव. सायडीन कितें चिप्स, बिस्कीट अशें बीन तांकां घालून दिता हांव. कितें मागीर भुरगे न्ही उमेदीन खातात. आनी 2-3 दिसांनी ते येतले ब्रेकफास्ट किड्स टिफीन रेसिपीज न्ही तुमकां येतले. कित्याक खबर ते म्हाका ते वॉयस ओवर करूंक जाय. ते वॉयस ओवर करपाक न्ही टायमूच ना मेळ्ळें. ते वॉयस बसून न्ही वॉयस ओवर करूंक जाय. मागीर तुमकां येतले जस्ट आतां 2-3 दिसांनी तुमकां येतले व्हिडिओ तो. ओके, सगळें हांवें टिफीन मंडे टू सॅटर्डे पर्यंत जे हांव ताका टिफीन करता पळय तुमकां हांव शेअर केला. करतले येतले व्हिडिओचे. अशें वॉयस ओवर करपाचो टायम लागता ताका लागून. ओके, दाखवया, कट करया आमी केक. हें आहा पळय मॅसेज हांव अशें दवरतलें, फ्रिजीन लावन दवरतलें हांव. बरें मॅसेज बरयला हांवें. सो हें पळयात बेस्ट दिसता. हांव सांगता तुमकां, हें पळया बेस्ट केला. निनोशका बेस्ट आहा, नाचण्याचें बरें केला, सामकें हेल्दी हय का न्ही. आतां येतलो शिव, भायरूच काडून दवरता, खावून सोंपोवंक जाय बेगीन. तुमकां खबर आहा न्ही आमी सोमार येता, बेस्तार येता, फाल्यां बेस्तार, फाल्यां खावचें ना. फ्रिजीन उरल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, बरें उरता तें. फ्रायडे मागीर मम्मी खायना, फ्रायडे आमी खाता. तर मम्मी सांगता जाय तें खाव म्हणटा. सो आनी एक तुमकां कितें म्हाका शेअर करून आसलेलें. ओके, सो हांव दिसलें की आमकां की तुमकां तें शेअर करया म्हणून. ओके, सो एक व्लॉगर आसा, गोंयची तेमी आहा, ती भायर आसता, भायर तो व्लॉगिंग करता. ओके, आनी आमी तेजे विडियोज पळयतात की पयलीं तो हें कुकींग चॅनल करतालो. ओके, मागीर तेणें बंद केलें. कित्याक सांगता तुमकां मागीर. तर मागीर तेणें बंद केलें. मागीर बंद केलें तेन्ना आमी सदां सोदताले तो कित्याक येना, कित्याक म्हणजे कित्याक विडियोज घालना. आमी सदां सोदताले तेजे विडियोज. जस्ट रिसंटली तेणें आतां विडियोज घालपाक स्टार्ट केले. तेणें अशें कळ्ळें की ताका म्हणजे बेबी गर्ल जाला परत, ताका लागून तेणें गॅप दवरलेलें तें. ओके, सो तेजे पयलीं तो फक्त कुकींग म्हणजे रेसिपीज बी घालतालो. आतां तो मिक्स घालता, व्लॉगूय घालता आनी कुकिंगाचे बी घालता. ओके, सो आमी तेजे विडियोज पळयतात आनी तिमी आमचे विडियोज पळयता अशें आमकां कळ्ळें. ओके, सो काल आमी तेजे विडियोज पळयताले पयच्या विडियोन. ओके, तेणेन आमचें नांव घेतलें चॅनलाचें. जेन्ना हांव तुमचें नांव बीन घेतना तेन्ना तुमी कितले हॅप्पी जाता अशें खूब जाणां कळ्ळां म्हाका. जेन्ना आमी तुमचें नांव बीन घेतना म्हणजे शाउट आवट घेतना बीन तुमी खूब हॅप्पी जाता. सो पयर न्ही तेणें आमच्या चॅनलाचें नांव घेतलें म्हणजे इतलें म्हाका हांव हॅप्पी जालें सांगू तुमकां.
हांव ते परत ते व्हिडिओ पळयता जे आमकां एक बरे मेसेज दिले ताणें आमच्या चॅनला बद्दल. हांव तुमकां न्ही आतांच टीव्हीर लावन दाखयतलें. ओके, एक बरे मेसेज दिले ताणें आनी आमकां ते म्हणजे इमोशनल जालें आमी तें आयकून, कळ्ळें न्ही. सो सी आमी आमचें काम करता सारकें, काय फेक ना. ओके, जे आहा ते तुमकां दाखयता. ओके, सो जे आमी तुमकां दाखयता पळय आयज तेन्ना आमकां एक मेसेज थ्रू न्ही आमकां शेअर केल्लें आसा. ओके, आनी तेजे चॅनलाचें नांव आसा K2N फॅमिली. ओके, तो एक व्लॉगिंग करता. ओके, तेजे इंग्लिशीन आसता, जशें उलयता तो इंग्लिशीन आनी कोंकणीन थोडे मिक्स आसता तेजे. ओके, तुम्ही भायर आसता. ओके, जेन्ना तेणें म्हाज्या चॅनला बद्दल तेणें उलयलें पळय, कितें सांगू तुमकां, म्हणजे दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें. ओके, सो शिवाकूय तें खूब आवडलें. शिव सामको इमोशनल जालो. आईकूय दाखयलें हांवें. आई मातशी, आई तरी इंग्लीश कळना पण आईक हांवें सांगलें ताणें कितें म्हटलें तें. सो आई मातशी हॅप्पी जाली. ओके, सो K2N फॅमिली म्हणून एक आसा व्लॉगर चॅनल, तुमी पळयात. ओके, आनी ताकाय बरें सपोर्ट करात. आनी तेजे सबस्क्रायबर जाल्ले आसा 20K जाला ते सबस्क्रायबर. ओके, पयरूच ताणें तें सेलिब्रेशन केलां, म्हणजे केक कटींग बी केलां. ओके, सो तुमकां हांव दाखयता ते व्हिडियोज टीव्हीर लावन दाखयता. ओके, ताणें एक बरें मेसेज दिला. ते मेसेज आयकून हॅप्पी जालें हांव. आनी कांयच नाका म्हाका हेंच जाय तुमच्या कडसून. म्हाका न्ही तुमच्या कडसून न्ही बरें कितें जाय उलयल्लें म्हाका आनी तुमच्या कडसून कांयच नाका. फक्त एक ब्लेसिंग जाय आनी आमच्या बद्दल कितें बरें उलयलेलेंच जाय आमकां. आनी आमकां कांयच नाका तुमच्या कडसून. ओके, सो आतां हांव लायता टीव्हीर. ताणें कितें म्हटलां मेसेज तें तुमी आयका. ओके, हांव ते टीव्हीर व्हिडिओ लावपाक गेल्लें, तितल्याक शिव आयलो. आयल्या बरोबर लागलो ब्रावनी खावपाक. खावून सांग बेस्ट जाला. बरा, थँक्यू म्हण रोहिताक आनी निनस्कार. रोहित आनी निनस्कार. हय, एक्चुली रोहितनी मँगो हाडपाक गेल्लो खंय रितिकाक. आमी येता म्हणून खबर आहा न्ही, मँगो हाडपाक गेल्लो खंय तो. रितिका मँगो आवडटा न्ही, आनी आतां खंय मँगो मेळटा बरें. आसूं म्हटलें आमकां तुमचो मोग आसल्यार पुरो म्हणून मँगो मेळोंक ना म्हणून ताणें बायलेक सांगलें खंय ब्रावनी कर म्हणून. सो ताणें ब्रावनी केलें. कितें सांगपाचें. थँक्यू आं. सो तुमकां दाखयता व्हिडिओ. शिव येयला न्ही, मोदक आहा, केक आहा, सगळें भरला. कितें खावपा नाका आतां न्ही गे. मम्मी भायर बसला. मम्मी मागीर खाता काय जेवण ब्रावनी. ओके, निनस्कार तूं सांगता मागीर मम्मी मागीर खाता काय जेवण. तिका न्ही जेयल्या बरोबर जेवण जालें की न्ही तिका स्वीट कितें खावंक जाय. आमकां तशें जेयलें की न्ही कितें आमकां स्वीट जाय. सो केक आहा आनी भायर दाखयता तुमकां. कितें सांगू तुमकां, वत येता, पावस येता. आतां काड न्ही दाखयता तुमकां. काळोख जाला आनी स्कूल सोडच्या टायमारूच टायम जालो 1:30 आनी कितलो काळोख जाला दाखयता तुमकां. आनी रितिकाक पावस जाय कित्याक छत्री व्हरता न्ही. छत्री यूज करनाका, हे पळय काळोख जाला सारको. सकाळीं तुमकां कितें सांगू, असलें कडक वत आसता म्हणजे मुडूच येना कितें काम करपा बी. असलें बरें पावस पडूंक जाय, मजा येता हय का न्ही. ओके, शिव लायता टीव्ही दाखयता तुमकां. The second shout out is enjoy your present life. Oh, enjoy your present. Yeah, we watch her vlogs. Enjoy your present life. I'll tell you what, you are very inspiring woman. I really love watching your vlogs sometimes because I really very less on TV watching internet or something because I've been busy with work and I be coming home with family, this visual videos and all what we do. But Nadia, Mama is a big friend of yours. Mashan. And Mashan, yeah. She's a Mashan. She's a big fan of guys. She gets a real content. I really love watching her. She's a very real person. She does Konkani vlogs. Very nice. God bless your family. I've seen your son. He comes in there and your husband as well. Your story resembles to us as well. Yeah, very much. I feel for that story and thank you. Thank you for being there. One day we will be coming with our own story, but there will be a time for coming We'll meet you soon. We will meet you when we come down. तुम्ही ऐकलं असलेच न्ही, ऐकून असे गुजबम्स काटे वयर येता. म्हणजे ऐकून Seriously. इतलें बरें दिसलें आमकां. ओके, हे आमची फॅमिली पळय कितें जावं आयज कोण आमकां ना जाल्यार न्ही युट्यूब फॅमिली आमकां आसा. सो हे आमकां ताणें मेसेज दिले पळय आमकां आयकून न्ही खूब बरें दिसलें. आनी हांव नांव बरोवन घेतलां मातशें कन्फ्युजींग जाता. सो कॅशली एंड नादिया तुमकां दोगांकूय थँक्यू म्हणटा. ओके, आनी तुमची कितें वीश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें आनी तुमी हॅप्पी रावा हांव हें देवा कडेन मागता. ओके, थँक्यू वन्स अगेन. असोच तुमी आमकां मोग दियात आनी आमी तुमकां मोग दितलेच. आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता K2N फॅमिली तुमी व्हिडियोज पळयात, बरे बरे रेसिपीज तो बरे बरे घालता. ओके, सो तुमी मुद्दाम पळयात. हांव तुमकां एकदां थँक्यू म्हणटा. शुनाथ तूं ताका थँक्यू म्हण. थँक्यू. म्हण कॅशली आनी कितें नादिया. थँक्यू कॅसली एंड नादिया. नादिया आनी तेजे आनी 2 चेडूं आहा ताका, किशा एंड कॅटलीन.
तुम्ही खूप स्वीट आहात तर तुम्ही व्लॉग पळया तुमकां कळटलेच. ओके हॅलो आणि कितें म्हणटा पळय छत्री मोडल्या खंय कशें मोडल्या रे छत्री दाखय रे काढून ओपन कर छत्री मोडली खंय वय छत्री मोडली मरे अरे छत्री मोडोक ना ते हे भायर येयला એને કાઢલે ને व्हडलो पावस येयलो कितें सांगू ना रे काय जाऊ ना काय जाऊ ना ते फक्त वयले गेला जालें हा ते भायर येयला हांगाच्यान ते तार आसता पळय जालें खंय मोडला मोडोक ना हांगा तर सुकोनी. पयलीं आमी धाकटे आसतना स्कुलां वयताली चलोन वयताली छत्री घेवन तर आमची छत्री बरें उरताले. आतांच्या भुरग्यांची छत्री पळय व्हॅनीन वयता व्हॅनीन येता खंय पावस लागता दारार व्हॅन रावता हांगासर दारार स्कुला कडेन दारार व्हॅन रावता आनी तुका पावस खंय मेळो रे पळय. आतांच्या भुरग्यांची छत्री मोडटा आमी आसतना बाबा छत्री बित्री मोडनाली बरें उरताले चलोन वयताले चलोन येताले आमी स्कुलान तेन्ना खंय व्हॅन बीन बस बी खंय आसलेले रे ती हय चल आतां ना कपडे भिजले मरे कपडे काड ना पावस. सो हे पळयात बोंबील फ्राय केला शिवान खावंक ना एकूच खालें ताणें रितिकान एकूच खालें आनी हे पळय हांव खावन सांगता तुमकां केन्ना खावंक ना न्ही मम्मी आवडले खंय बरें आहा खंय आमगे बोंबील खूब कमी चडटा हे पळय पूण अशें कळना कितें बोंबील खाता म्हणजे गे बरें ताका मसाला घातला विनेगर बी घातला बरें आवडलें म्हाका बेश्टी सांगना हांव खरें खरें सांगता. तुका आवडना बोंबील शिवान खावं ना ताणें खावं ना एकूच खालें ताणें म्हाका आवडलें म्हणजे कळना अशें कितें बोंबील बी खाता म्हणून अशें की सुके बांगडे खाता खंय दिसता आनी सॉफ्ट सारकें आनी बरें ताका मसालो लायला कोणें बीन ट्राय करून खावंक ना न्ही एकदां ट्राय करून पळयात बरें आहा ओके जेयता आमी ओके मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां आयलें हांव किचनान करी आयता फ्रायड रायस लायट ऑन ओके. सो आयज हांव करता प्रॉन्स फ्रायड रायस ओके. सो दाखयता सगळें काडून दवरला कितें रे I'm doing studies. यू आर डुईंग स्टडीज Yes, I am doing. व्हॉट यू आर डुईंग स्टडीज Yes. वीच सब्जेक्ट Saveras. वीच सब्जेक्ट हिंदी Hindi. वीच सब्जेक्ट म्हटले की सवेरा खंय म्हणजे हिंदीचो लेसन नांव तो पोयम फाल्यां तांकां हें आसा वर्कशीट करता मरे ताका घालून दिल्या पुरो तो आपुणूच करता. सो आतां आयल्या किचनान ओके करी आमी प्रॉन्स फ्रायड रायस इजी सिंपल जशें हांव करता तें तुमकां अशें करता अजिनोमोटो बी काय घालना हांव तेशें घेनाकात ओके. चला दाखयता तुमकां कितें घेतला हांवें काडून दवरला हांवें हांगा पळय हांवें सगळें काडून दवरला तर कितें कितें घेतला सांगता तुमकां. हांगा आसा ऑयल आनी हांगासर न्ही 1.5 कप न्ही हांवें हांगा बासमती रायस घेतला. प्रॉन्स घेतला प्रॉन्स हांगासर न्ही हांवें धाकटे घेतला तुमी जाय जाल्यार व्हडले सायजी तुमी प्रॉन्स घालूंक शकता पण फ्रायड रायसान न्ही प्रॉन्स बारीक आसला आनीक बरें कित्याक रेस्टॉरंटान न्ही व्हडले व्हडले प्रॉन्स घालनात तेच प्रॉन्स न्ही तुमी चॉप करता आनी घालता म्हणजे पिसीस करून घालता बारीक. सो हांगा बारीक सुंगटां घेतला एका आनी हांव म्हणजे कट बीन करचें ना ओके. 3 तांती घेतला मीठ हांगासर लागतलें आमकां रेड चिली सॉस इफ तुमचे कडेन रेड चिली सॉस ना जाल्यार चिली पेस्ट तुमी घालूं शकता नाजाल्यार ग्रीन चिली पेस्ट तुमी घालूं शकता. डार्क सोया सॉस हांगा घेतला हांवें ब्लॅक पेपर हांगा पळयात स्प्रींग अनियन कट करून घेतला आनी भाजयो जे भाजयो अवेलेबल आहा ते तुमी घेवं शकता. हांवें हांगा कॅबेज घेतला कॅरट घेतला बीन्स घेतला आनी लसूण मातशें आमकां चड घालूंक जाय आनी आलें यूज करप ना आनी हांगा घेतला हांवें कांदे. कंपल्सरी अशें ना की हेच भाजी घालून तुमी फ्रायड रायस करूंक जाय तुमी जाल्यार मशरूम घालूं शकता ब्रोकोली बी घालूं शकता. हांवें एक दीस खाल्लेले हे बी घालतात ग्रीन पीस एक दीस हांवें खाल्लेले खंय तरी ग्रीन पीस घालता. सो जे भाजयो तुमच्या घरात अवेलेबल आहा पळय ते तुमी घालून करूं शकता पण जेन्ना तुमी फ्रायड रायस करतले पळय कॅरेट आसूं कॅबेज आसूं नाजाल्यार तुजे बीन्स आसूं अशें फायन चॉप करा कित्याक आमी चड ताका कूक करचें ना चड वेळ आमी कूक करचें ना भाजयो बीन कित्याक फ्रायड रायस न्ही हाय फ्लेमारूच ताका सगळे भाजी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो जितले फायन चॉप केले न्ही ते बेगीन आमी फ्राय जातले ताका लागून ओके. सो हांगासर न्ही सगळे आमकां हें लागतलें फ्रायड रायस करपाक. सो पयलीं आमी न्ही रायस करून घेवया ओके रायस पयलीं करून घेवया मागीर रोखडो जाता तें. सो हांगासर हांवें उदक दवरलां मातशें गरम जावंक जाय मातशें उदकाक न्ही मातशें बॉयल येवंक जाय ओके. आनी हांगासर न्ही हांवें रायस न्ही वॉश करून दवरला एक बरें न्ही 3-4 वेळा ताका बरें वॉश करून घेतला. आतां न्ही ताका मातशें उदक घालून दवरया आमी एक 10-15 मिनटां किंवा हाफ एन आवर तुमी दवरूं शकता तशें कांय ना मातशें बरें तें सोक जातलें ओके.
सो हांगासर पळयात उदकाक न्ही मातशें बॉयल इल्लें आसा. सो आतां आमकां घालूंक जाय मीठ. मीठ घालता. मीठ न्ही मातशें चड घालात कित्याक मातशें उदक न्ही मातशें सॉल्टी जावंक जाय. बरें मिक्स करून घेयात. उदीक मातशें चॅक करून पळयात मातशें सॉल्टी लागूंक जाय. ओके. सो आतां आमी घालया रायस. सो रायस न्ही हांवें एक 15-20 मिनटां दवरलेले सोक करपाक. तितून घालया. सो बरें एका मिक्स करून घ्या. आनी आतां आमकां रायस न्ही एक 75 to 80% कूक करूंक जाय. चड आमकां ओवर कूक करपा नाका. ओके. आतां बिर्याणी करतना कितें जाता आमी मागीर दम दिता मागीर तें शिजता मागीर रायस. सो आतां आमकां फ्रायड रायस करतना रायस न्ही चॅक करून पळयात बरें कूक जालें की आमकां हें गॅस म्हणजे उदकांतल्यान काडूंक जाय. कित्याक बासमती रायस आसा हें हेका आमी चड ओवर कूक करूंक जायना. ओके. पळय आतां हें रायस आनी बरें आमी कूक करून घेवया. सो हांगासर पळयात हें जाल्लें आसा. ओके. दाखयता तुमकां एक. हें पळयात. ओके. हांगा रायस बरें कूक जाल्लें आसा. गॅस बंद. सो हांगासर पळयात हांवें उदक काडून घेतलां आनी हांगासर अशें आयदनां घातलां हांवें. सकयल तें बुराक आसता बारीक बारीक तितून तें एक्स्ट्रा उदीक बी आहा पळय तें पडटलें. ओके. सो हांगासर न्ही रायस आसा रेडी. सो आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. आतां घालया आमी तेल. सो एक धाकटो चमचो तेल घालता. सो हांगा न्ही बरें तापलेलो आसा. सो आतां आमी घालया प्रॉन्स. सो प्रॉन्स न्ही आमकां हाय फ्लेमीन न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. इफ तुमकां प्रॉन्स फ्राय करपा नाका जाल्यार तुमी न्ही प्रॉन्स न्ही बॉयल करून घालूं शकता. ओके. उदक घेयात प्रॉन्स घालात आनी ताका मातशें बॉयल करात. आनी हेका आतां आमी चड वेळ ताका फ्राय करूंक जायना कित्याक प्रॉन्स न्ही रोखडे कूक जाता बेगिनाच कूक जाता. एक जस्ट हांव 1 मिनटांनी ताका हाय फ्लेमीन न्ही फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात हेका न्ही 1 मिनटांनी हांवें बरें फ्राय करून घेतलां आनी बरें फ्राय जाल्लें आसा की चड टायम लागना प्रॉन्स कूक जावपाक. ओके. सो हें जाल्लें आसा हेका तें आनी काडून घेता हांव. सो सेम पॅनीन न्ही ऑयल घालता हांव. सो आतां घालता हांव एक. सो हांगासर न्ही 3 एग घेतलेले हांवें आनी ताका न्ही फेटून घेतला. थोडेशें मीठ घालता. सो आतां आमकां न्ही एग स्क्रम्बल करूंक जाय. ओके. बरें अशें मिक्स करत रावात. सो हांगासर पळयात एग स्क्रम्बल रेडी आसा हांगासर. ताका न्ही काडून घेता. तो आतां आमी करया फायनल प्रोसेस. फ्लेम न्ही आतां तुमी हाय दवराता. ह्या स्टेजीर न्ही फ्लेम आमकां हाय दवरूंक जाय. तेल घालता 2 व्हडलो चमचो. सो आतां घालया आमी लसूण चॉप करून घेतला. आनी लसूण न्ही चड ब्रावन करनाका आतां. बरें ताका मातशें फ्राय करून घेयात. तो लसूण न्ही मातसो हांगासर फ्राय जाल्लो आसा. आतां आमी घालया कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे चॉप करून घेतला. ताका बरें फ्राय करून घेवया. कांदे बीन न्ही चड ब्रावन बीन करनाका. सो हाय फ्लेमीन न्ही कांदे न्ही मातशें फ्राय करून घेतला हांवें. सो आतां आमी कॅबेज मागीर कॅरट आनी बीन्स घालया. आनी हें सगळें न्ही आमकां हाय फ्लेमीन न्ही बरें टॉस करून घेवंक जाय. फ्लेम लो दवरनाका. हाय फ्लेमीन आमकां करूंक जाय आनी चड आमकां कूक करपा नाका हें. सो ताका लागून कंटिन्युअसली अशें टॉस करत रावा. फ्लेम हाय दवरा. सो हांगासर न्ही हांव 1 मिनिट हाय फ्लेमीन न्ही हेका बरें फ्राय करून घेता. सो हांगासर न्ही एका 1 मिनटांनी हांवें बरें फ्राय करून घेतला. आनी भाजी न्ही आमकां चड कूक करपा नाका. मातशें खाताना न्ही मातशें क्रंचीनेस लागूंक जाय. सो हें हेका बरें हांवें फ्राय करून घेतला. ओके. सो आतां घालया आमी एक धाकटो चमचो सोया सॉस. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो रेड चिली सॉस. नाजाल्यार रेड चिली पेस्ट घातल्या आतां. नाल्यार ग्रीन चिली पेस्ट तुमी घालूं शकता. सो बरें एका मिक्स करून घ्या. सो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतला. आतां घालया आमी सॉल्ट. चवीनुसार मीठ घालता. सो बरें एका मिक्स करून घ्या.
आणि फ्लेम हा पण हाय ठेवा. आता धाकटं चमचं विनेगर बरे मिक्स करून घ्या. सो आता घालता हांव 1/2 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर आणि एकाने बरे मिक्स करून घेऊया. सो आता आम्ही घालूया प्रॉन्स. सो आता घालता एक स्क्रम्बल. सो आता न्ही फ्लेम हाय करात आणि आमकां आता हे न्ही 15 to 20 सेकंड एका बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम हाय दवर आता. आणि बयात एक बरें 15 to 20 सेकंडनी एका बरें मिक्स करून घेवंक जाय आणि कंटिन्युअसली ते कशें अशें स्टर करत रावंक जाय. सो आता आमी घालया रायस. सो आता घालता रायस. सो आता घालता हांव स्प्रिंग अनियन वयले ग्रीन कलर कट करून घेतला हांवें आणि एका न्ही आता हाय फ्लेमीन न्ही फ्लेम हाय करात आणि 2-3 मिनटांनी एका बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हे पळयात जाल्ले आसा फ्रायड रायस. ओके तो हे फ्रायड रायस रेडी जाल्ले आसा. फ्रायड रायस खूब सिंपल, अजिनोमोटो बीन कांय ना, सामकें हेल्दी फ्रायड रायस. भाजयो बीन घालात दोगे खातले ताका लागून. ऋतीक बसलो, ऋतीक फ्रायड रायस म्हटलें की फाटल्यान पळय थंय फोटोशूट चालू आहा. तेच आमकां टेन्शन आसता. कुकिंग केन्ना रेसिपी आमी शेअर करता पळय बरे थंबनेल फोटो जाय आमकां. ताका लागून तें काम ते शिव करता. आनी ऋतीक बसला हांगा खावपाक. ऋतिका थारो ना, ताका इतलें आवडटा फ्रायड रायस. जेन्ना आमी रेस्टॉरंटात वयता आनी तो फक्त फ्रायड रायस घेता. ताका खूब आवडटा. आनी पळय ऋत्विक कशें आहा? बरें आहा? सगळे भाजी आहा. तुका जाय मशरूम बिशरूम कितें एड तुमी ब्रोकोली बीन तुमी एड करूं शकता. ओके ताका ब्रोकोली ओके जे भाजी आहा तुमगे घाला आनी करात. खूब बरें आहा, बरें लागता करपाक. ओके जेयता आमी. जालें फोटोशूट बेगिना भूक लागला. सो जे कोण वेजिटेरियन आहा न्ही तेंच्यांनी न्ही प्रॉन्स आणि एग स्कीप करपाचे आणि बाकीचे जे प्रोसेस आहा पळय भाजयो बीन घालून सगळे मिक्स करपाचे. ओके तितून जातले वेज फ्रायड रायस. ओके फक्त एड केला हांवें हांगा प्रॉन्स आनी अंडा ताती. यो ये मम्मी उदोवचें आपल्याला यो यो म्हणून. ते कितें खबर आहा गरमच खाल्यार बरें फ्रायड रायस. पळय हो बसलो कशें आसा हॉटेल स्टाईल. हॉटेल स्टाईल. शिवाक न्ही फ्रायड रायसा वांगडा न्ही हें जाय टोमॅटो केचप. नाजाल्यार तो खायना. म्हाका तें आवडना. म्हाका फ्रायड रायस न्ही फक्त प्लेन आसूंक जाय. तितून कितें ग्रेवी बीन मिक्स केल्यार म्हाका आवडना. एकाने घेतला टोमॅटो सॉस. कितें सांगू एकेकाचे एक चॉयस खावपाचे हय का न्ही. जाल्यार घे तूं आनी घे. ओके जेता आमी. ओके मागीर मेळटा. बरें जालां खरें तुका सांगलें तुमकां कशें चलता आनी नांवान सांगना. ताका आवडल्यार पुरो आनी कांय ना. ओके जेता मागीर मेळटा. सो जालें आमचें जेवण. आई थंय बसला. आई बरें फ्रायड रायस. किचन क्लीन कर हें क्लीन कर म्हण टायम जालो. सो आतां म्हटलें व्हिडिओ एंड करया. ऋतू कितें करता हांगासर कितें कटिंग करता न्हू रे. कितें दाखयता म्हणटा मरे तूं. दाखय मरे तुजी फ्रेम फोटो. पळय ऋत्विक तुमकां कितें दाखयता खंय. कोण रे तो? गर्ल तूं मरे तो. तूं मरे तो ऋतविक. काल गेल्ले न्ही आमी हांगा सालिगांव. थंयसर ते आसलेले एक आर्टिस्ट त्याने काढला. असं 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 बरें दिसता. हय हय नंबर आसा हांगासर हे पळयात. हय आतां पावस पडटा भायर बारीकसो पावस पडटा. ओके फ्रायड रायस तुमी ट्राय करात आनी कितें चुकलां बिकलां जाल्यार न्ही म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके आयज थोडेंचें नांव घेता हांव. सो नांव आसा सरदार सिंग आल्जेब्रा, रिचर्ड परेरा, जान्हवी मुदालियर, अंजू नाईक, विजय वेर्णेकर, अक्षता माटकर, मॅगी फर्नांडीस आणि इजडन डिसोजा, सरिता कार्वालो, रिमा राहुल आणि जॉयलीन सिक्वेरा. सो हे आयची नांवां आसा. ओके हय इतलेच. ओके सो करया व्लॉग एंड. श्रीनाथ बसला हांगासर. ओके जालें आतां न्हिदपाचें. आनी कितें करता न्हावपाचें आहा खंय. ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय. मोबाईल आहे बिझी. Bye. I love you, friend. Please do comment and subscribe to my channel. God bless you.
सो आयज बड्डे आसा 3 बड्डे आहा आयज सो विश करया. फर्स्ट आसा जेसिका. तो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जेसिका. तो नेक्स्ट आसा जेनिका लोपेज. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें. जे कितें विश आहा पळय सगळें पुराय करचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जेनिका लोपेज. आनी एक बर्थडे आसा एंटोनियो क्रूज रिबेलो. तो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंटोनियो क्रूज रिबेलो. सो आनी एक बड्डे आहा फर्स्ट बड्डे. एक्चुअली न्ही ताणें म्हाका आयज इनवायट केल्लें बड्डेक पेरनेम तेवटेन. सो आमकां आयज इनवायट केल्लें आनी आमी सामके रेडी जाल्ले वचपाक बड्डेक. सो शिवाक आयज इव्हेंट येयला. ओके सो तो रातचो कितल्यांक पावतलो खबर ना. 6:30 इव्हेंट सोंपता ते येता म्हणल्यार ताका लेट जातलो खंय सामान काड हें काड. ताका लागून आयज येवपाक मेळचें ना. सॉरी आं. तें नांव आसा तिचें नांव आसा नीता पार्सेकर. ओके सो सॉरी आं नीता. सो म्हटलें चेडवाक विश करया म्हटलें. सो फर्स्ट बर्थडे आसा रक्षिता. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे रक्षिता. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. ओके आनी आयजचो बर्थडे बरे भशेन सेलिब्रेट कर. ओके सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रक्षिता, जेसिका, जेनिका एंड एंटोनियो क्रूज. कितल्या 4 बर्थडे आया सगळ्यांक विश कर म्हण. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. चला बाय.